डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा हांगा विजीट केली. स्पेशली आमचे थोडे कंप्लेंट्स जातले हांगा दिल्ले ते कंप्लेंट डिस्कस करपाक. पयले म्हटल्यार कोलवाळेचे जे स्क्रॅप यार्ड्स आसा ते स्क्रॅप यार्डचे उजो लागलो आनी हेच्या पयलीं आमी जो मॅटर घेत आसा तेजे आमी फॉर्मल कंप्लेंट केल्ली, त्याचो एक्शन टेकन रिपोर्ट केल्ले आहा काय म्हणून आमी विचारपाक येयल्ले. आनी दुसरें म्हटल्यार जे इलिगल लँड फिलींग हांगा जे जाता जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडलेलो की 48 आवर्सा भितर जे रोड सायडीक जे लँड फिलींग जाला तेजो रिपोर्ट कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर नाजाल्यार मामलेदार तलाटी यांच्यांनी करचो आनी तो दिवचो म्हणून. सो तेजेर कितें जालां म्हणून आमी ते सर्क्युलर येवन 2 विकान आमी एक आमच्या सायडीनसून ऑफिशियल तांकां एक कंप्लेंट घातलेली. भितर 500 रोड आमी मेन्शन केल्ले, त्या रोडांचेर इलिगेलिटीज वाडला म्हणून आमी सांगलेले. सो तो एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हाका आमी दिल्ले. आनी दुसरें म्हटल्यार की कोलवा सीएचची लालाची बस्ती आसा ताका 2013 डेमोलिशन ऑर्डर आसली. डेमोलिशन स्पॉट सुद्दां डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान मागयल्लो ते ताच्या कडेन वचोंक ना. मागीर 2019 परते कंप्लेंट स्टार्ट जाले. 2021 परते तांकां ऑर्डर येयली, डेप्युटी कलेक्टरांच्यान ऑर्डर येयली डेप्युटी कलेक्टराचेर ती एक्शन घ्या म्हणून. तेजेर कितें जालां काय म्हणून आमी डिस्कस करपाक